बरोबर हांगसर नारकासूर करप चालू असा. पाणी वजरेचा पाणी म्हण. मोठो पाऊस सुरू झाला. बरो म्हटलं बरो गडगड बीन सुरू झाला. सुके तोंडाक हांगसर रेडी असा. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आणि सकाळची इतली थंडी पडटा ना, भरपूर थंड पडपाक सुरवात झाली. प्लस पावस गडगडटा. आता ना इतलो पावस गडगडूंक सुरू जालो. गडगडटा हांगसर गडगड मारता. सकाळची थंडी, आता गडगड आणि मदींच गरमी, सगळे एका सिजनान सगळे येता. बात तो सही आहे. बरोबर नाही. पावस गडगडूंक सुरू जाला आणि भुरग्यांनी आमच्या नरकासूरय करूंक सुरवात केल्लो आसा. आनीक खंयचे दीस उरले नात. तर रोखडेच दिवाळी येतली. सो नरकासूर करूंक सुरू केला. मेन म्हणटा तसो आमच्या धालेच्या वाणार आसता नरकासूर. सो तेंच्यांनी अजून सुरवात करूंक ना दिसता. आणि प्लस आकाश, सौरभ आणि आदी बीन नरकासूर करता. ते काळोबा कडेन करतात सद्या. सो तेंची तयारी चालू आसा आणि हांवें अजून पळोवंक ना. सो पळोवपाक या म्हटलें कसो कितें तेंची. कारण धाकटे भुरगे एफर्ट लायतात न्हू भरपूर. म्हणजे व्हडलेय भुरगे एफर्ट लायतात, त्याच बरोबर धाकटेय भुरगे एफर्ट लायता. आनी नरकासूर करूंक भरपूर मेहनत आहा तशी. आणि एक एक्साइटमेंट आसता धाकट्या भुरग्यांच्या भितर. नरकासूर नरकासूर दिवाळी म्हटल्यार नरकासूर, बरोबर ना? आमच्याय बीन भितर, म्हाज्याय बीन भितर एक टायम एक्साइटमेंट अशीच आसली. जेन्ना धुळवट येताली पळय तेन्ना आमी बीन आळू बाळू करूंक वयताली ल्हान आसतना. कारण एक्साइटमेंट लेवल आसता धाकटे आसतना. सो तेंच्याय भितर आसा आतां. आनी व्हडले जाल्या उपरांत कोण करतना, धाकटे आसतना सगळी मजा मारपाची. कारण व्हडले जाल्या उपरांत कोण मजा मारूंक पळयना. सो हांव आतां वयतलें आकाशान बीन कशी कितें तयारी केल्या ती पळोवंक जाय म्हाका. आनी खंय पर्यंत तेंचो नरकासूर पावलो तोय पळोवंक जाय. कारण अजून दीस आसा तशे, थोडे दीस आसा तशे, पण नरकासूर बीन करूंक खूब टायम लागता न्हू. सो पळोवया, तुमकांय दाखयता आकाशान बीन कसो कितें नरकासूर करपाक सुरवात केली ती. पळोवया ते नरकासूर कशें कितें करतात ते. आनी काळोबा कडेन नरकासूर करता ते. वारोय सुटलो, पावस येवपाक जायना. आणि काळोबा कडेन नरकासूर करूंक बरो. आणि वाऱ्यान कितलो कयर पडलो पळयात. आणि हांगसर म्हणटात काळोबा कडेन राष्ट्रोळी देवस्थान आसा. हे आमचे वर्साचे वर्सा हांगसर पुजा आसता. एक मेक सो हे पळयात. आणि कितलो कयर जालो. झालं रे नरकासूर तुमचं? खंय पावलो? आणि हे साडये कोणाचे? पळयात त्यांचो नरकासूर चालू आसा सद्या करप. आणि हांगसर कितें करतात, कितें करतात रे? पेपरांक चिकी लायता. आणि हांगसर नरकासुराचे पांय पळयात. आणि कितले पेपर, कितले साडयो. आताशे पेपरूच पेपर ना रे. हा पहिलो पेपर लाय. तसंय सारखं. आणि हो कोणी मारलो? शुभारंभ. ते काय शिकायत मरे. वा गडबड होय. पाय जॉईंट राहता. लाय मरे आधी तू लाय. चल ओ दादा हेट तर. हा ओ तुमचा दादा. हे आकाय आय शी बाबा असले नी मरे आता.
काय करू नका पेपरच लाय तू. हे चिकी आडायला काय लायला द्या मला आधी असं मोठे पातळला मोठे जाडला एक काय ते सांग मध्ये चिकी बरी केल्या मध्ये झाड असू खूप सर पाणी आहे तू आता तर बरे आम्ही करता ते सगळं दादा म्हणून दादा राहा ना सो काय ते नारकासूर करता काय का मग गडबड यांची पॅर ऑरेंज पॅन्ट निघतात तरी म्हणे रातचे तुम्ही जॅम तरी पडटा रे तुमका रातची आता तुमका सुट्टी न्हू डान्स प्रॅक्टिस कसली केन्ना रे डिसेंबर 23 ना प्रॅक्टिस कितके वेळी टाइम आसा मरे डिसेंबराक एंडिंग मरे तो आणि इतके वेळी प्रॅक्टिस इतल्यान कसली प्रॅक्टिस तुमका बाबा ओ दादा काय बसलोय कर मरे कर मरे किती लावणार दिना काय तू असो भाऊ चल चल दोघांनी तू किरा बले दादा फोन दिको काय मरे दा घोडा हाडून ए तेकच सांगतात रे सगळं हाडून तुम्ही मी बरा तेच दिल्या काय करू ना ए आकाश तूही चल मरे आता आमकाच फक्त धावटा हो आणि हात पाहून म्हणून आकाश आता गोडो घेऊन येईल लाया आता पेपर फटाफट एकलो पेपर कट करा एकलो चिक्की लाया आणि एकलो गोड्यार चढा चौका सांग काय ते काय दिया मरे काम ए ते काय ए आय ते काय पेपर कट करून वा तो पेपर आणि हो पाय दांगसून व्ह्यू एकदम बरो आसा आणि त्याच बरोबर हांगसर नारकासूर करप चालू आसा थोडीशी म्हाका अजून चिकी आणली जाय अर्धे पडना चिकी तलवार मारतो नाटका मस्ती करू नका ते काय पेपर नाही म्हणजे ते काय सांग हे पेपर आणले जाय वाईट वन वाईट हा झेंडा रे बीजेपी 5 का दाखव 5 आताच्या भुरग्यांक सांगपाची गरज ना 5 दाखव सगळं कळटा ए तुम्ही तांबडे मरे आकाश आधी कसं चुकलं रे तांबडो कलर ते का सांगतो ना रे तुम्ही तांबडो घाल म्हणा का फॅन्सी ड्रेस फॅन्सी ड्रेस लायची की फटाफट तसं एक डान्स करा का चल प्रॅक्टिस
पाणी ए वजरेचा पाणी म्हण हांगसर आम्ही म्हणताय का पोय आणि हांगसर करतात नारकासूर आम्ही पोय म्हणतात का पोय पेपर एक्झाम येतो बघा कोण टीचर बी बघतायला पेपर रे तो ह्या वर्षात रे पहिली फर्स्ट खयच्या एक्झामीचो सवेतलो आणि गडगडटा पाऊस पाऊस येवपाक जायना आणि हांगच्यान व्ह्यू बरो दिसता ए सगळं पेपर कट कर मरे आता त्यांच्यानी स्टॉप केले आणि इतलोच कारण पावसानूय काळोख केलो आणि गडगडटा भरपूर आणि आकाश हांगसर चिकी करून दवरता सारकी कारण फाल्यांक उरोंक जाय म्हणून सो सद्या इतलो करून दवरला तेंच्यांनी आणि घरा वयतानी तुमकां रेसिपी शेअर करता आयची रेसिपी कितें आहा ती सो आतां डायरेक्ट हांव मेळटा तुमकां घरा वचून सो पळय आकाश उठलो बरोबर हय पातळ गडगडटा मोठे मोठे सो चला हांव तुमकां डायरेक्ट वयता आनी घरा मेळटा बाय 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 त्या म्हणसर बरें जालें घरान येयलें म्हणून कारण पळयात पावस एकदम मोठो सुरू जालो आनी घरान येताच पावस सुरवात जाली पावसाक हांव बेगीनाच घरान येयलें म्हणून कारण बरो मोठो पावस सुरू जालो बरो म्हटल्यार बरो गडगडोय बीन सुरू जाल्लो आनी भरपूरच मोठो पावस पडटा तर आतां हांव तुमचे बरोबर रेसिपी शेअर करतलें आनी मोठ्यानूच उलयता कारण तुमकां आवाज येवंक जाय पावस पडटनाय तेका लागून सो आयची जी रेसिपी आहा ती ताल्ल्यांचे बारीक ताल्ल्यांचे आंबट तिखट सामके आनी ते बीन हळदीचें पान घालून सो हळदीचें पान घालून आमी ताल्ल्यांचे आंबट तिखट सामके करपाचे आयज आनी पावसाकूय कळ्ळें कारण आयज आमगेर ताल्ल्यांचे आंबट तिखट आहा म्हणून बरो मोठो पावस येयलो सो चला तुमचे बरोबर शेअर करता हांव ताल्ल्यांचे आंबट तिखट आनी बरो पावस येयलो बरें जालें आमी ताल्ल्यांचे आंबट तिखट सामके एन्जॉय करया सो चला रेसिपी शेअर करता तुमचे बरोबर ताल्ल्यांचे आंबट तिखट करपाक हांगसर आमी साहित्य कितें कितें घेतलां तें दाखयता तुमकां हांगसर बरें ताल्ले घेतलेले आहा बारीक ते बीन बरें धुवन बीन क्लीन करून घेतल्या त्याच बरोबर हांगसर आमी सोलां घेतलेली आहा इल्लीशी मागीर तिरफळां घेतले मिरसांगो घेतलेल्या लसूण घेतलेली आहा आमटण इल्लीशी हळद घेतलेलो 1 चमचो 2 चमचे हरवो मसालो आले घेतलेले आहा इल्लेशे आनी हांगसर हळदीची पानां घेतल्या आनी सोय घेतलेली आहा अर्दे वळे सो हे म्हजे सगळे साहित्य आसा आनी हे आसा ते आमी आतां वाटून रेडी करून घेवया आमी वाटप रेडी करून घेतलेले आहा त्याच बरोबर आतां एड करतली हांगसर तिरफळां सो वाटतानाच हांगसर आमी तिरफळां घातल्या धाडोन सो बस सो वाटप म्हणजे ऑलमोस्ट रेडी आसात पळयात तर सगळ्यात पयलीं हांगसर आमी एड करता मिरसांग आमची ही पळयात हांगसर सगळी मिरसांग एड केली कलको खतखतो येता तेच बरोबर एड करूया आतां मिरसांगो कारण मिरसांगोय बीन बरें शिजतले खतखत्याचेर हे पळयात मिरसांगो एड केले मम्मीन हांगसर आनी ही पळयात मम्मी हाय करूंक घ्या सो मिरसांगो तुमकां जाय तितले तुमी एड करूं शकता सपोज तुमकां चड तिखट जाय जाल्यार तुमी चड घालूं शकता आनी तिरफळां बीन पळयात सो ऑलमोस्ट खतखतो मातसो मातसो येता तो येयलो मिरसांगेक आतां एड करूया हळदीची पानां पळयात हळदीची पानां एड केल्या उपरांत एकदम टेस्ट बरी लागता आनी वास बरो येता सामको आंबट तिखट तेच बरोबर हांगसर सोलां एड केल्या एड करूया आमी मीठ एक आनी इल्लेश एड केला म्हणजेच 1 चमचो आनी इल्लेशें मीठ उडयलां आमी हांगसर सो खतखतो येयलो आतां एड करतली मम्मी हांगसर आमचे ताल्ल्यो चड ढवळूकूय जायना खंय आनी बारीक आहा ते भरपूर
सो भरपूर टेस्टी जाताले. खान सांग म्हाका कशें जालें. सो हांव टेस्ट करून सांगतालें तुमकां, कारण मम्मी काय ताल्ल्यो बीन तसलें नुस्तें चड खायना, हांवूच खाता. सो हे पळयात ताल्ल्यो एड केले मम्मी. आणि भरपूर बारीक आसा हे ताल्ल्यो. सो यम्मी जाताले आणि तिरवळांचो वासूय सगळ्याक जालो. हे पळयात. सो सगळे ताल्ले हांगसर एड केले मम्मी. आणि चड ढवळूंक जायना, नाल्यार ते पीस कट्टले मागीर ताल्ले सगळे, तेका लागून. ताल्ले एड केल्या उपरांत आतां वेट करया खतखतो येयसर. आनी ताल्ले जे आसा आमचे ते रोखडे शिजतले, कारण ते भरपूर बारीक आसा. सो शिजल्या उपरांत दाखयता तुमकां. तर पळोवंक शकता तुमी खतखतो येयल्लो आसा. ताल्ले बीन आमचे बरे शिजून रेडी आसा. आनी हळदीचो खोलो. सो आमट तिखट जाल्लेले आसा हुमण. सो आमचे सुके तोंडाक सुके तोंडाक हांगसर रेडी आसात. कोणाच्या तोंडाक उदक सुटले कमेंट करून सांगा. हांव काय खायना. ही पळयात मम्मी हांगसर तुमकां खावपाक आपयता. सो हांगसर रेडी आसा.